एक साऊथ गोवा ऑथॉरिटी अशी प्रामुख्यान साऊथ गोयच्या आदिवासी लोकांची मागणी आशिल्ली ती आज पूर्णत्वाक आयिल्ली आसा आणि ही पूर्णत्वाक आयिल्ली जाल्यार तुमच्या सगळ्यांचो सहवास, तुमच्या सगळ्यांचो आशीर्वाद, तुमच्या सगळ्यांचो प्रेम आणि तुम्ही या समाजाकडे दाखयले योगदान हे तितकेच महत्वाचे आसा। बाकीच्यो सगळे काही गोष्टी डिमांड आसा त्यो तुमकां खबर आसात। आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री या नात्यान आमचे जे ऑफिसर जे आसात अत्यंत आणि गांभीर्याचो विषय म्हणजे ट्रायबल फॉरेस्ट ऍक्ट आणि हो ट्रायबल फॉरेस्ट ऍक्ट मुखार व्हरपा खातीरूच ह्या संदर्भात आम्ही एक डेडलाईन दिल्ली आसा, एक टार्गेट सेट केल्लो आसा की बाय डिसेंबर 2017 ह्या सगळ्या लोकांचो जो हक्क जो आसा, वन अधिकार जो आसा तो तांकां मेळपाक जाय। त्या संदर्भात आमचो सरकार मोठे हिरिरीन पावल मारता आणि ह्या संदर्भात फॉरेस्ट ट्रायबल स्क्वॅड म्हणून आज आम्ही तयार केलो आसा आणि तो ह्या संदर्भात पूर्णपणे हाताळटलो। त्याचबरोबर आमचे साऊथ गोयचे कलेक्टर आसा, नॉर्थ गोयचे